बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी मरून जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. भयणी भावनो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां ह्या शुक्राराक पास्कांच्या आतोड्यांतल्या जेजूच्या जिवनपणाचो दोबाजो आनी खुशालकाय आमचे काळजांत दवरून त्या जेजूक येवन ह्या मोडणींत आमी ओळखूंक आनी तेजे उतरांत आमी अदीक मजबूत जावंक आमकां कृपा मागुया. हे मीस आमी भेटीत मारिया हेलेना सिल्वेरा तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास. सर्गीच्या बापान ही आमच्या भयणीक मारिया हेलेनाक सर्गीच्या वैभवान घेवंक आमी मागतना आज आपल्या लग्नाचो 50वो वर्शीक दीस पाळटा स्टीवन आनी सिसिलिया तांचेय पासत मागुया. तांकां बरी भलायकी आनी लांब आवक बापान फाव करूं आनी आमचें मागणें देवाक मानता ती भशेन जावं. आमी असोक पातकी वळखून देवाचे आनी एकामेकाचे मोगसणे मागून मिसाची भेटेक तयार जावया. सुम्या जेजू तूं पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत सुम्या काकूत कोर. सुम्या जेजू तूं वाट सोत आनी जिवीत क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या जेजू तूं आमच्या जिविताचो बरवसो आनी आमच्या जिविताचो उजवाड सुम्या काकूत कोर. आनी सर्पवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. महिमा देवाक सर्गी शांती तेच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या रया सर्पवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोसो पवित्र एकलोसो ईश्वर एकलोसो परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया आमची एक एकल्याची इंतेसवा एक एकल्याची गरजो हे जमात प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. सर पदवीधरा सासणाचे देवा मनशांक बोगसणें दिवन पोत्तून तांकां तुजे वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत तुवें मनशां कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास्क परबेन समारंभ करूंक तुवें आमकां फाव केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखता आनी भोक्तीन समरमता. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुबाम कृपा दी. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पिद्रू आनी जुआंव लोगा लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी ताचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्ल्यान सगळीं पुनर्जिवन जातली म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पुर्यान तांकां बोणकोणींत दवरले. पूण तांचें उतर आयकल्लें तांतल्या जायत्या जाणांनी सोत मांडलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाल्ली. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परम याज्ञीक आनास आनी कायफास
जुआंव अलेक्झांडर आनी परम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सगळीं जेरुजाल्याक जमलीं. दोन दुतांक मोदें उबें करून ताणें विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हटलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता ताय आमी एक दोयाळ कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरजेक आमी कोळीत कोता. तुमी खुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केल्ल्या नाजारेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातोर तो, पूण आतां खरें म्हटल्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातोर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक सोकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक सोदता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. म्हणया, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. सोरेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो, ताचो मायेमोग मिटमेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतां धुवांनी म्हणचें, ताचो मायेमोग मिटमेर नासलोलो. सोरेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यांनी म्हणचें, ताचो मायेमोग मिटमेर नासलोलो. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. हें सोरेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोताक जाल्या. सोरेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. कोर सोरेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सोरेस्परा आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सोरेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सोरेस्पराच्या घोरांतान आमी तुका सूख मागता. सोरेस्पोर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातोर. उद्गार. सोरेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुआंवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू दिश्टी पडलो. तो एपरी दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू जोवलो म्हणलोलो तोमास, गालिल्यांतले कानाचो नाथानाएल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताचे शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासडी मारूंक वेता. ताणें ताका म्हळें, आमी तुजे बरोबर येता. आनी ते गेले आनी ओड्यान सोडले, पूण ती रातीक तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना.
जेजून तांकां म्हळें, इश्टानो, मासडी कितें पडल्या मू? ताणें ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपूण घालात आनी तुमकां मासडी पडटली. तांणी रांपूण घाली आनी मासडी एकदम चड पडली, देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी ते शिसान पेद्रूक म्हळें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमांव पेद्रून आपल्या आंगल्याक पेंगटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दर्यांत उडी मारली. पूण मासडेन बोल्लोली रांपोण उडीत उडीत एर शीस तोडीक आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी गोडशांचेर उजार दवरलेली मासडी. जेजून तांकां म्हळें, आतां तुमी दवरल्या तांतली थोडी मासडी हांगा हाडात. ओड्यार चडून सिमांव पेद्रून रांपूण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासड्यांनी भरलेली आसली, आनी इतल्यो व्हडल्यो मासड्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हळें, नुस्त्याक येयात. तूं कोण काय म्हूण विचारूंक नुस्त्याक बसलेल्यांतल्या कोणाकूच काडीत जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणा आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासडी दिली. मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो, ती 3री फावट. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Konkani tuka Krista. बडीं भावांनो, शुभ वर्तमानामधले एक खास भाग शुभ वर्तमानांचो आज तुम्ही आयकला. व्हेरी हार्ट वॉर्मिंग. पळय, जेजूचे शीस पोत्तून नुस्तें मारूंक वतात. तांच्या मनांत अजून पर्यंत देखावो आसा. बींग रिजेक्टेड, नेल्ड ऑन द क्रॉस. पेद्रू म्हणटा, हांव चल्लो नुस्तें मारूंक. ते म्हणटा आमी येता. They are back to their old trade. They were called to be fishers of men. मनशांक धोत्ता तसले खारवी जायचे कोत्तलो. आनी गेले ते सोडले. They are back to their old fishing nets. पूण जेजू तांचेर बेजार जायना. जेजू तांकां कोरो वळखता आनी तांकां दिश्टी पडटा. दर्या देगेर दिश्टी पडटा. इश्टानो म्हणटा, नुस्तें पडलां, धरात नुस्तें. जेजू तांकां नुस्तें तयार करता. दे हॅव वर्कड होल नायट. आख्खी रातीक वावला, कांय पडूंक ना ताका. धाकटुली ती द सी ऑफ गॅलिली, धाकटुली. ते बरें जाणा आसले खंय नुस्तें पडटा पडत, पूण तांकां पडूंक ना. आनी जेजू ताका म्हणटा, रांपूण घालात, तुमकां नुस्तें पडटलें. जुवां वळखता, सोमितो, ही इज द लॉर्ड. पेद्रूक सांगता, सोमितो. बडीं भावांनो, आमच्याय जिविताच्या परिस्थितींनी अशें कितें जाता. बट वी हॅव विथ अस द रिजन लॉर्ड. आमचे सांगतात जिवोन जेजू आसा.
आनी आमच्या जिविताच्या सगळ्या परिस्थितींनी तो आमकां स्फूर्ती बळ घोटाय उर्बा दिता फुडें वचूं. शिसांक तो नुस्त्याक आपयता, कम फॉर ब्रेकफास्ट. And how fortunate we are. The Lord invites us every day, come for breakfast. Eucharist is to be having breakfast with Jesus. And your breakfast कितें? जेजू आपलेंच मांस रोगोत आमकां दिता, आपले जेवणाक आपयता. If all of us could heed to this invitation every morning, how different our days and our whole world would be. दिसपट्टी जेजू आमकां आपयता नुस्त्याक याद. आनी हो उंडो जेजू आपली कूड आमकां दिता, हो सोरो आपले रोगोत आमकां दिता. आनी आमी दिसपट्टी ताच्या आपोवण्याक वांटो घेवन दिवन मान दिवन जेवणाक येता तितलेय फावटी आमच्या मना काळजांत हो नवो बरोवसो तो उपजयता. तो उपजयता बरोवसो नवे जिविताचो. तो उपजयता बरोवसो आमचे काळजांत, शेळमोडी थंड जाल्ले काळजांत उर्बा, कुशालकाय, उमेद घालता. आमचो दिसपट्टो वेळ, दिसाचो वेळ, दिसाच्यो गोडयो तरेतरेच्यो तांकां फुडो करूंक हें ताचें जेवण हो नुस्तो आमकां घोटाय दिता, उत्मीक घोटाय. भाव भयणीनो, let us all come, heed to his invitation, come to breakfast with Jesus. जेजू आमकां नुस्त्याक आपयता. सकाळीं उठ्ठांच आमचे कानार ताचो ताळो आयकूंक येवंक जाय. म्हज्या सांगाताक नुस्त्याक याद. हो जेजू आमकां हांगा हाजीर आसलेल्याक आपल्या जेवणान पोसता. ताच्या जेवणाच्या बोडान आमकां ताणें दिल्ले गूण, आमकां ताणें दिल्ली उर्बा, ताणें दिल्लें आमकां सगलें ताचेच मोहिमेक वापरून आनी आमचें जिवीत पुनर्जीवन जेजूच्या गोवायकीचें जावंक ह्या मिसांत मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. तुकांच बापा, सी 30 पान 40 C38 पेज 44. Noche hatke, noche paige, svikar dorada noche, tu soy mor, por gorgoru, chuko mor sogyan vivu, tu kach baba sor moche.
भयणी भावांनूय आमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक अनेक मोहिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या दवा सर्वेस मानून घेवन. प्रितीच्या बापा, पास्कांचो गूट समारंभून ही दानां हाडून आमी तुका ती ओपोवन दिता. तूं ती बदलून सगळ्यांहून व्हडतें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोत मानता. हे देण्यांतल्यान जेजूक आमी पुनर्जिवंत जाल्ले जेजूक अणभवूंक आनी ताका परगटूंक ताचेच मोगान आमची काळजां लासून दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमची सवय आसूं. तुमचेय सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारतो. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय वचन आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडच्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोसो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तूं मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतल्यान पियात, म्हणजे रगताची कास. नव्या आनी सस्नीक करोराचें रगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जालो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सदवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, che vritiminge vista le leggi povisse bisoglascot. In Francis am ceava gön baba, Filip Neriam ce gori baba,
आनी सगळ्यांनी वर्गां बरोबर तुका बरी ती मोगान वाडोय. पुनोज भिवंतपणाचो बरोसो धरून मेळ्या ते आमच्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. म्हाका मरी देवाची माई सांगती भगवान धर्म दोता आनी सरकारी तुका मानवल्यांत सगळे भोगतां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या ससनांक. आमेन. भयणी भावनो जेजू आमकां एक एकल्याक नसत्याक आपयता आनी आपले जेवणान आमकां पोसता. म्हजें मांस खरें खाण म्हजें रगत खरें पियो. जेजूचे जेवणाचे बळान जायतीं वर्सां जियेलीं आनी कांयच घेनासतना ही जेजूची कूड आनी रगत ताका शक्ती बळ घटाय जाली. आमकांय एक एकल्याक तो आमंत्रण करता. ब्रेकफास्ट विथ मी, डायन विथ मी. हे जेजूचे जेवणान भक्तीपणी वांटो घेवंक आनी ताचेच उर्बेभरीत गोवाय जावंक बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तावणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्त काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानूत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटूया. देवाची श्री संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती. पेद्रूक आनी आराशिसांक नसत्याक आपयलोलो जेजू आयज आमकां आपले जेवणान पोसता. आमकां आपले पुनर्जीवनपणाचे गोवाय करता. हे जेजूक भक्तीपणी जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सोदतली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना. तूं एका चित्रान लागीं येवतली. जिविताचे उदक जिविताचो उंडो जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना आमी गायन गावुया. D23 पान 60, D23 पेज 60. जिविताचे उदक योग येवचे तारेल्यार जिविताचो
प्रार्थुया. भोव दयाळ बाप्पा, दोयाळाईन तुवें आमची सोडवण केली तर दोयाळाईन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तूं ताच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश आमचे काळजांनी निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन. मग आयज फाल्यां आमचे सिनियर सिटिजन्सांची जमात, जनरल मिटींग ऑफ द सिनियर सिटिजन्स सांजे 4:30 वाजता जमात आसतली. सिनियर सिटिजन्स आनी वांटो घेवचो. फाल्यां आमच्या गोरब्यांचेर आशिर्वादाचो निमाणो दीस. खंयचेंय गोर चुकून उरलां जाल्यार आमकां तुमी कोडोवचें. आयतारा दिसाक जेजूची काकुतीची परब 4:15 तेर्स, जेजूची काकुतीचो दीस 4:30 पवित्र ऑर 4:30 ते 5:30 आनी 5:30 परबेचें मीस 5:30 परबेचें मीस. आयज कोर कांतार हे कार्यावळीची पयली प्रॅक्टीस. सकाळ ते सांज पर्यंत ते आमचे बरोबर आसतले गावपी, तांचे पासत मागुया. आनी आमी सगलीं कोर कांतार ही कार्यावळीक हाजीर जावया. सगल्यांची कार्यावळ ती, आनी ती कार्यावळ करूंक जायतो तोकूस, जायतो वावर देस्पेज. म्हणटच तुमी सगल्यांनी येवंक आमची विनंती. आज आखो दीस ते म्युजिका बरोबर, संगिता बरोबर प्रॅक्टीस करतले. मागीर आनीक एक प्रॅक्टीस आसतली आनी ते उपरांत 29 एप्रील तांची आमी स्टेजीर पळयतले. म्हणटच सगल्या लागीं मागता जाता ते भाशेन आमी सगलीं ह्या प्रोग्रामांत भागिली जावया. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे नांवीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्पराक. देवाचे ओडकार सर्वेस्परा. शेवटाक गायन गावया की मरणांतलो जिवो जालो, पान 141, K6 पेज 141.